केंद्र सरकारान फ्लॅट घेतल्या गिरायकांच्या सेफ्टी खातीर म्हूण रेरा म्हणजे रियल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी कायदो चालीक लायला. सगळ्या राज्यांनी तो आपले नेम तयार करून चालीक लावपाचो. मात गोंय सरकाराक आजून सारको ट्रॅक सापडूंक नाशिल्ल्यान रियल इस्टेटवाले हुमकळ्यात. एके वटेन GST, दुसरे वटेन रेरा बिल्डराचें हुमकळें. सध्या 100 बिल्डर फॉर्म घेवन गेल्यात, मात रेराचे नेमूच अधिसूचित नाशिल्ल्यान एकटोय परत येना. बिल्डराक म्हायती दितले, तांचे प्रश्नाक जापो दितले जाल्यार ऑथॉरिटीज क्लियर ना. रेराची गाडी कशीच वडना. फर्स्ट जेन्ना हो इशू प्रुडंट मिडियान घेतिल्लो आनी प्रुडंट मिडियान जेन्ना आमी डिबेट आशिल्ली हांवूय आशिल्लो त्या डिबेटीन, आनी जेन्ना विशय रेरा कमिटी फॉर्म न जावपाचो आशिल्लो तेन्ना गव्हर्मेंटान प्रॉबेबली आफ्टर ती डिबेट इमिजिएटली हेस्टिली कमिटी फॉर्म केल्या. पण परिस्थिती अशी आसा की कोणाक कांय खबर ना कशें कितें करपाचें तें. आमचे खुबशे क्लायंट थंय गेल्या, पण रेराचे फूल फॉर्म नाशिल्ले लोक थंय आसा, म्हणजे खबर नाशिल्ले लोक थंय आसा. जेन्ना रेराचे फूल फॉर्म खबर नाशिल्ले लोक जेन्ना हे कमिटीर आसतले किंवा कमिटी भायर आसतले किंवा जे थंय ऑफिशियल्स आसतले जाल्यार हाव दे वील हेल्प, बिकॉज देर इज सो मच ऑफ ignorance about entire RERA, how is to be implemented, how the committee is to be working, how the officials are going to work. So there is complete chaos. This is a superb act by the government, but there has to be training given in all spheres when it comes to implementation of the act. Manje the departments which are involved in RERA, they have to be trained. As a builder, suppose kun gelo, but when we have queries, it's very important that those queries are addressed to by the relevant departments. It's very important for the government departments to be trained so that all the queries of the builders and all the queries of the consumers also addressed. ते जर जाग्यार पडले आणि डिपार्टमेंट जर स्मूथली फंक्शनिंग करपाक लागले तर it is going to be a fantastic regulation which benefits both. And we will be submitting registration form in a few days time. जे बिल्डर परफॉर्म करताले पळय तांकां असले लेजिस्लेशन आयल्या कारणान खूब फायदो जातलो, कारण तांकां आतां कंप्लायन्साक प्रॉब्लेम येवचो ना म्हणून. पूण हातून एक सगळ्यांत व्हडलो ड्रॉबॅक कितें आसा की जे लायसन्सिंग ऑथॉरिटी आसता पळय ते रेराच्या अंडर ना. आतां कितें आसा, बिल्डरान जर बिल्डींग टायमार कंप्लीट केली आनी ऑक्युपन्सीक एप्लिकेशन दिलें, ऑक्युपन्सी दिवपाक पयलीं टावन प्लॅनिंगान किंवा PDAन वचपा जाय, मागीर विलेज पंचायतीन वचपा जाय. आतां हांगा कितलो टायम लागता ते कोण काय सांगूंक शकना. हांगा बिल्डराक प्रॉब्लेम जाता आनी मागीर ऑक्युपन्सीक कस्टमराक पोजेशन दिवपाक टायम वता. रेरा कमिटी आसा पळय जी गोंयान हे केल्या, स्थापन केल्या, ताणें हो प्रश्न घेवपा जाय आनी एक कंपल्सरी करपा जाय की हांकां गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज जे लायसन्सिंग दिता आनी कंप्लिशन दिता तांकांय टायम लिमीट दिवपा जाय. एक डेडलायन जावन गेली, आतां ऑक्टोबर मेरेन वाडोवन दिल्या. तरीकूय गोंयांत रेराचें घोडें खंय पावलां पळयात. रेरा TCP काय शार उदरगत खात्या सकयल करचो तातूंत सुरवातेक वेळ काडलो. निमाणें शार उदरगत खात्या सकयल नेम करपाचें म्हूण थारलें. डिसेंबर ते मार्च आचारसंहितेत गेल्ल्यान रेराची प्रक्रिया आडकली. नवें सरकार येतकीच रेरा चालीक लावपाच्यो हालचाली सुरू. पयलीं TCP आनी शार उदरगत मंत्री फ्रांसीस डिसोजाच आशिल्लो. आतां TCP विजया कडेन जाल्यार शार उदरगत फ्रांसिसा कडेन. रेरा शार उदरगत खात्या कडेन मात सद्याक काम दोनूय खातीं करतात. शार उदरगत खात्या कडेन जागो नाशिल्ल्यान रेराचें ऑफिस TCP ऑफिसांतूच. TCPन आपले 2 स्टाफ रेराच्या कामाक दवरल्यात. आतां मेरेन बिल्डर 100 फॉर्म घेवन गेल्यात. अजून एकूय बिल्डर भरिल्लो फॉर्म पयशे घेवन परत आयिल्लो ना. सध्या महाराष्ट्राच्या नेमांच्या आदाराचेर गोंयचे नेम तयार केल्यात. TCP खात्यान नेम तयार करून शार नियोजन खात्याक दिल्यात. पोटनिवडणुकीचो कोड लागू आशिल्ल्यान ते नेम अधिसूचित करूंक ना. बिल्डराक ऑन गोईंग प्रकल्प रजिस्टर करूंक 31 ऑक्टोबर मेरेन प्राझ वाडयला. रजिस्ट्रेशनाची बिल्डराक ताकतीक, मात सरकाराक तितली ताकतीक दिसना. कारभार आपले पद्दतीन चल्ला. गोंय सरकाराची एक डेडलायन चुकली. आतां ऑक्टोबराची. नेम अजून अधिसूचित जाल्ले ना आनी कायदो नेमको फुडें कसो व्हरप ऑथॉरिटीक नेमकें कांयच खबर ना. एके वटेन GST, दुसरे वटेन रेरा, बिल्डरांचें हुमकळें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.